नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. हेर राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी नुस्त्याचेर सरकारान बंदी घाल्या. ब्रेस्तारा सावन ह्या निर्णयाची कार्यवाही जातली. तशेंच गोंयांत येवपी भाजी आनी फळांची शिमेर कडक तपासणी जातली. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांक हे विशीं सुचोवणी दिल्या. अधिवेशनाच्या पूर्व संदेश मुख्यमंत्री उलयतालो. फाटल्या ब्रेस्तारा भायल्या नुस्त्यान फॉर्मेलिन मेळटा सावन हरशीं गोंयकारांक नुस्तें खावप बंदूच केलें. पूण ते खातीर एफडीएन केल्लें तें पयलीं आनी निमाणें इन्स्पेक्शन आतां मुख्यमंत्री पर्रीकरच मान्य करता. एफडीए लागीं शिमेचेर रावन फॉर्मेलिन चेक करपाची पुराय यंत्रणा ना. ताका लागून तांणी आतां नुस्तें भितर हाडपाचेर बंदी घातल्या आनी फुडल्या 15 दिसां भितर यंत्रणा तयार करपाचो आदेश दिला. सगळे गेल्या 4-5 दिसांचेर नुस्त्याच्या संदर्भात जी चर्चा चल्ल्या त्या संदर्भात हांव सगळ्या विशयाच्या भितर न वता गोंय सरकार एका निर्णया कडेन आयिल्लें आसा. तें म्हणजे इम्पोर्ट जें नुस्तें जाता तें इम्पोर्ट नुस्तें जर आमी 15 दीस धर तूं ताजी इम्पोर्ट करपाक बंदी घाली जाल्यार हो प्रश्न आपोआप सुट्टलो. कारण 1 ऑगस्टाच्यान गोंयचे ट्रॉलर्स हे दर्यार वचून नुस्तें हाडून विकूंक शकता. त्यामुळे अशें पयसच्यान हाडलेल्या नुस्त्याक व्हडलीशी आवश्यकता नासतली. त्यामुळे आयच्यान सांजची सरकाराची ऑर्डरूय येतली ह्या संदर्भात. इम्पोर्ट करपाक गोंयांत नुस्त्याचेर बंदी आसतली. कोण जर तूं बंदी मोडून जर तूं इम्पोर्ट कर म्हणजे हांवें इनफ नोटीस दिल्या म्हणून हांवें पयलीं डिक्लेअर केला. नोटिफिकेशन येवपाक सांज जातली. म्हणजे कोण ट्रेडर आहा कारण गोंयांत मोस्टली दे आर ट्रेडर्स. दीस इज ओनली एज अ एबंडंट कॉशन in the interest of the health of the citizen to avoid controversies and confusion. We have taken decision to stop import of fish from other states in the state for 15 days. So that will continue up to 3rd August. Meanwhile, 1st August our trawlers will go to the sea and the fish catch will be available, fresh fish catch will be available. When fresh fish is available, I think Goans don't eat any frozen or other way. एक विशिष्ट पद्धतीन दूषित मासे खावपाक लोकांक हे करपाक रिस्ट्रिक्ट करपाक इम्पोर्ट करपाचो बंद करपाचो ठरयल्लो आहा. दिस इज इनफ नोटीस टू द ऑल फिश ट्रेडर्स. कितें No, all state. Ban will be effective for all state. We will post our officers and instructions will be issued at the border not to allow fish trucks entering the state. So automatically fish which is available will be the local fish. I don't want any confusion. See, fish is a staple food. So let FDA set up proper facilities in the meantime to ensure that testing is done regularly and frequently. पूण नुस्त्या भितर खऱ्यांनीच फॉर्मेलिन आशिल्ली काय ना, मर्यादे भितर नुस्त्यान फॉर्मेलिन आसात ह्या असल्या सगळ्या प्रश्नाचेर पर्रीकर सध्या उलोवपाकच तयार ना. घडये बिरेस्ताराच्यान विधानसभा अधिवेशन सुरू जाता म्हणून आसात. पूण मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रश्नाचेर तोंडाक गुड्डो मारला. मात एक गजाल बरी केल्या. नुस्त्या वांगडा फळां आनी भाज्या भितर रसायन आसतात काय कितें ते तपासपाचो आदेश दिला. हांव टेस्टीच्या हातून वचचो ना. सिन्स आय हॅव बॅन्ड फिश there is no point in discussing issues which possibly no one has understood properly. So I will not comment on that. I will not explain what are the levels and what are the not. But it is not only for the fish. I have also instructed it for the fruits and vegetables also. अरे आमे बी पिकयताले खबर आहा तुका. बेटो विशय कित्याक तयार करूंक सोदता. There are chemicals used sometimes, not always, to reap bananas, mangoes. So that also has been, I have told them to tighten that also. पुन्हा कळीचो मुद्दो अजून तसोच आसा. 15 दिसां उपरांत कितें आमचें नुस्तें येवपाक लागतलें हें बरें आसा. पूण नुस्तेकारांनी भायल्यान येवपी नुस्तें गोंयच्या नुस्त्यां मदीं मिस्तुरात केलें जाल्यार तें कशें कळटलें? पर्रीकर म्हणटा राव विचार करया. हांव तपासचो ना. हांव इम्पोर्टूच करपाक दिना जाल्यार
15 दीस जातकच तुका फ्रेश फीश येतकच ताची गरज पडचीच ना व्हडली. इम्पोर्ट जावपाची व्हडलीशी आवश्यकता ना. त्या वेळार पळोवया, जाय जाल्यार यंत्रणा उबी करुया तोपर्यंत. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फॉर्मेलिन लावन नुस्तें हाडपी एजंटाचेर जीव घेवपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप दवरचो काँग्रेसीन मागणी केल्या. तशेंच हेर राज्यांतल्यान नुस्तें गोंयांत हाडपाचेर बंदी घाल्या ह्या सरकारी निर्णयाचेरूय काँग्रेसीन दुबाव उक्तायला. मजगतीं सरकारान नुकसान भरपाय दिवची अशें नुस्तेकार म्हणटा. हे पळय फीश बॅन केला 15 दिसांक. इट इज ओन्ली बिकॉज द असेंब्ली इज गोइंग टू बी इन सेशन फ्रॉम टुमोरो. आमचे MLA फाल्यां बोबाव करतले आनी दे वील टेक द गव्हर्मेंट टू टास्क. ताका लागून हे तियात्र कसो केला 15 दिसांक. एक मिनिस्टर म्हणटा फॉर्मालिन इज इनहेरंट इन फीश. ती डायरेक्टर ऑफ FDA ती सांगता इट इज विदीन परमिसिबल लिमीट. सायंटिस्ट सांगता देर कॅनॉट बी फॉर्मालिन इन फीश. ना हू इज करेक्ट इन दीस? गोंयच्या लोकांक फॉर्मालिन हें हावयलां. दे शूड पुट अटेम्प्ट टू मर्डर केस अगेन्स्ट दीस सप्लायर्स ऑफ फीश हूएवर कमींग. आयज तो तुमकां दिसता नासलें म्हणून परमिसिबल लिमिटार आहा काय नासलें फॉर्मालिन. वाय हॅव यू बॅन्ड इट? 15 दिसांक कित्याक बॅन केला? एंड इफ यू थिंक दॅट दीस पीपल आर गेटिंग 15 दिसांक कित्याक म्हणून 15 दिसांक मागीर मरपाचें. दुसरे वटेन शिवोली गट काँग्रेसीन नुस्तेकार मंत्री विनोद पालेकराचो राजिनामो मागला. मंत्र्याची जबाबदारी घेऊ नका, FDAचे घेऊ नका, कारण तुझे आरोग्य आसा तशें ते सांबाळपाक गरजेचें आसा. आयज गोंयकारांक तें जाय, पण त्या खातीर ह्या नुस्त्या मंत्री जर तर काम करिना, अकार्यक्षम जर मंत्री आसा ताका खरें म्हटल्यार ह्या मुख्यमंत्र्यान डच्चू दिवंक जाय आसलो जर तर हे राजिनामा दिना जाल्यार. कारण ती खरें म्हटल्यार पर्रीकर सरकाराची सगळ्यांत व्हडली हें आसूंक जाय आसलें. पण आयज पर्रीकर गव्हर्मेंट दोळे कित्याक धांपता तें हांव नकळो. कारण असलो भिरांकूळ जर जालो जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांक न्यू यॉर्क वचून ट्रिटमेंट करपाची ती ताकद ह्या गोंयकारा कडेन ना. राशेलचो आदलो सरपंच म्हणटा गोंयच्या नुस्तेकारांक सरकारान नुकसान भरपाय दिवपाक जाय, कारण फॉर्मेलिनाच्या कोपुसावांक लागून तांचो धंदो बसला. ह्या लोकांनी कितें करपाचें? जे मातशी विकतात तेंच्यांनी कितें करपाचो? तांचो कांय गुन्यांव ना. नुस्तेकारांचो गुन्यांव ना. नुस्तें मारपी आहाय तेंचो गुन्यांव ना. गुन्यांव आहा जे एजंट जे नुस्तें भायल्या स्टेटान सारून दुसऱ्या स्टेटान वतात आनी ते नुस्त्याक गांवांत पावपासून इतलो टायम लागता तांकां, म्हणूनच ते फॉर्मालिन उजार करतात. आनी गोंयच्या लोकांक जे गोंयचे मच्छीमार आसात ते आमचे विकते बाजारान बसतात, हे कडल्यान एजंटा कडल्यान नुस्तें घेवन ते बसतात. तांकां लुकसाण हे दिसान जालां तें गव्हर्मेंटान ताबडतोब तांकां बरोवन दिवचें ना. कितें तरी तेंचेर स्कीम काडून तेंचे पळय तें कितें लुकसाण जालां तें तयार करचें. शोलेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार, राशोलच्यान संदीप तुयेकर आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आदलो मंत्री बाबूश मोन्सेराताचेर पुलिशेन आरोपपत्र दाखल केलां. 2 वर्सां पयलीं सांत चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याचो आरोप ताचेर दवरला. 2016 वर्साच्या माया म्हयन्यांत ताणें ही भानगड केल्ली. ह्या प्रकरणांत बाबूशाक अटकूय जाल्ली. बाबूश सध्या गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष आसा. बाबुशाचेर आरोपपत्र घातला हे पुलीस सांगता, पूण सविस्तर म्हायती दिवपाक तयार ना. गोवा 365 मेळिल्ली म्हायती ती इतलीच. एक कलम घातला ते भारतीय दंड संहितेचे 376, म्हटल्यार लोकसेवेक आसता तेन्ना चलयेचेर बलात्कार करप. दुसरे आसा ते म्हायती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 76 आणि तिसरे आसा ते नव्या पोक्सो कायद्याचे कलम. बाबुशाच्या दुकानाचेर काम करपी 16 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार केला म्हणून 2016 वर्साच्या मे महिन्यात बाबुशाक अटक केल्ली. ती चली बाबुशाच्या मिरामाराच्या दुकानाचेर काम करताली. चलयेची शेजारी रोजी आंटीन ताका बाबुशाच्या फार्म हाऊसार व्हेल्ले. तेन्ना ताका घुवळ येवपी कितें तरी पिवपाक दिले आनी मागीर बाबुशान ताचेर बलात्कार केलो असो आरोप आशिल्लो. ती चली आतां 18 वर्सांची जाला आनी अजूनय ती अपना घरान आसा. पुलिशेन बाबुसा वांगडा हे रोजी आंटीचेरय आरोपपत्र घातला. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या खण पिडितांक आदार दिवपाचें उतर राहुल गांधीन दिलां. मंगळारा केंद्रीय खण मंत्री नरेंद्र तोमाराक मेळ्ळ्या उपरांत बुधवारा शिष्टमंडळ काँग्रेस अध्यक्षाक मेळ्ळें. लोकसभेत अधिसुचोवणी दवरली जाल्यार मान्य करपाक आदार दिवचो अशी मागणी शिष्टमंडळान काँग्रेस अध्यक्षा कडेन केल्या.
या शिष्टमंडळान बीजेपीचो गोय प्रभारी नितीन गडकरी आणि कामगार मंत्री संतोष गंगवाराची भेट घेतली. आम्ही राहुल गांधी प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेसीक मेळ्ळे. आमचो मेमोरंडम जो आसा तांणी ताका सबमीट केलो आनी त्या मेमोरंडान आमी क्लियर जे आमी कितें मेन्शन केल्लें की आमकां गोंयच्यो जर मायनी सुरू जावपाक जाय जाल्यार गोवा दमन एंड दीव कन्सेशन मायनींग कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट 1987 आसा ते सेक्शन 2 एमेंडमेंट जाल्यारच ती बेगीन सुरू जातली आनी ते एमेंडमेंट जर पार्लिमेंटान फाल्यां येयलें जाल्यार त्या एमेंडमेंटाक काँग्रेसीन सपोर्ट करपाक जाय असो तरेचे आमी ताका रिक्वेस्ट. ML is into confidence. आमगे जाल ना आजून डिस्कशन. Once discussion takes place, mining immediately start जावपाक गरज आसा. कॅश करून कोत्तें गव्हर्मेंटाक गेलें. आमी फॉर मायनींग वी आर फॉर मायनींग टू बी स्टार्टेड इमिजिएटली. बट वी एट द सेम टायम आमगेलो व्यू आहा जे गोंयकारांगे पडे नॅचरल रिसोर्सिसाचो व्हॅल्यू आहा तो गोंयकारांक येवपाक जायो. नवी दिल्लीच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावर्डेकर आणि मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. दर्यादेग नियमनात सुदारणा करपी अधिसुचोवणी 10 दिसां भितर फाटीं घेयात. गोंयच्या राखणकारांच्या एकवटान सरकाराक शिटकावणी दिल्या. बुधवारा तांणी दर्यादेग नियमन अधिकाऱ्यांची भेट घेवन निवेदन दिलें. काँग्रेस आनी आपा सांगातान तांकां आतां शेख दनियानीय तेंको दिला. CRZ मसुद्यात बदल करपाक राज्य सरकारान केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक मान्यताय दिली. पूण रापणकारांचो एकवट आनी शेक मालक संघटनेन हाय टायड लायनींतल्यान CRZची सुवात कमी करपाक विरोध केला. ताका लागून पारंपारीक नुस्तेकारांचेर हावळ येतली अशें ते म्हणटात. आप पहली बात ये समझिए कि ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन MOEF द्वारा डाला गया है, स्टेट ऑफ गोवा के द्वारा नहीं डाला गया. MOEF ने जो डाला है वो पब्लिक डोमेन पर है, हर किसी के लिए अवेलेबल था कमेंट्स डालने के लिए. आपने कमेंट्स दिए हैं, हमारे इंडिविजुअली भी लोगों ने कमेंट फॉर एंड अगेंस्ट बोथ कमेंट्स आते हैं एंड वी हैव फॉरवर्डेड ऑल टू MOEF. MOEF has to take a final call. What is the state government? इनका कहने का मतलब था जो इतने लोगों ने सिग्नेचर के ऑब्जेक्शन के बावजूद फिर उसको रिजल्ट भी दे दिया और सडनली MOEF को फाइनल कॉल लेनी है ना उस पे. MOEF का ड्राफ्ट. Sir, what happened? We have given our objections to you. You said you will forward it. Now you said you have forwarded. But the state has come up with the press note or conference whatever, accepting the draft. When is that conference happening? When did that It happened much before, a few days back. I am not aware of that. The point is, state government had called a meeting of all the stakeholders based on inputs from all the stakeholders. State government itself has given its feedback to the MOEF. What is the Similarly, your feedback have also gone. Yeah. So what is the feedback? There are various feedback given by various departments. It But has the been media extensively reported in the media. 10 दिसाचो टाइम दिला because we questioned the member secretary. He failed to answer. He put the blame on MOEF. He is acting like a political party, like a politician म्हणपाक. तो blame MOEF घालता. MOEF कोणाचो? गोंयचोच न्हू. गोंयचे सरकार BJP MOEF आसा. MOEF मिनिस्टर गोंयची पण तो म्हणटा MOEFान केलें म्हळ्यार स्टेटान मोन्या भाशेन कितेंय एक्सेप्ट करपाचें. म्हणजे हजारांनी लोकांनी जेन्ना ऑब्जेक्शन दिल्ले आसात तांकां केअर काडनासतना एक सायडीन सरकार त्या जो ड्राफ्ट आयला ताका जो पत्र बरयता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की तुमचे ड्राफ्ट आमकां मान्य आसा म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ म्हळ्यार तुमी कोणाक कॉन्फिडन्साक घेयना. हेजो अर्थ तुमकां गोंयची जनतेची पडली ना. तुमी फक्त खंयच्या वयल्यान खंय इन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार तुमी ताबडतोब करून दितात हांगा तुमी लोकांक ग्रांटेड घेतात. जरी तर आमी शेकवाल्यांचेर असले कायदे काडले जाल्यार आमी शेकवाले खंय उरतले ते गोवोरमेंटान हे केन्नाच चिंतलेले ना. शेक जे आसा ते आमचे एक लायव्हलीहूड जावन आसा. आयज हो 200 मिटर आसलेलो 50 करूंक सोदता पूण 50 पळय आहा ते कोणाक लागून कोत्ता ते आमकां खबर ना. NDA घटकांतले जे घटक पक्ष आसा, NDA सरकारांतले जे घटक पक्ष आसा, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड आनी ताजे भायर रोहन खंवटे, गोविंद गावडे हांचे सारकिले जे मंत्री आसात तांचे कडेन सगळ्यां कडेन हांव तांकां जाहीर चॅलेंज करता, ओपन आव्हान दितां की तांच्यांनी फाल्यां जेन्ना असेंब्ली सुरू जातली तेन्ना असेंब्लीन आपलो स्टँड क्लियर करचो की आपूण बाबा गोंयकारां वाटेन आसा काय गोंयकारांक काबार करपाक आसा. परवरीचे आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. कुळ मुणकार कायदो 1976ची विटंबना सरकारान थांबोवची. मूळ कायदो बेगीन चालीक लावचो. गोंयच्या कुळ मुणकाराच्या आवाजान आवाज काडला. तशेंच कंत्रादार शेतां रोवप, जमीन मालकी हक्क हस्तांतर ह्या सरकारी निर्णयाक विरोध उक्तायला. गोंयच्या कुळ मुणकाराचो आवाज युनायटेड बहुजन ऑफ गोवा आणि गावडा कुणबी वेळी धनगर महासंघाच्या वांगड्यांनी बुधवारा पत्रकार परिशद घेतली. जमनीचो आनीक एक कुटको बिल्डरांक आणि व्यावसायिकांक दिवपाचो हो यत्न आसा.
हे धोरण राबयतना गोंयच्या वेगवेगळ्या कोर्टांनी आशिल्ल्यो केशी सुटावे करून मुंडकारांक न्याय दिवचो अशेंय तांणी मागलां. ह्याच्या फुडें जर परत तूं वाटे वयशी जाल्यार तुजी फाटली जी परिस्थिती जाल्या ती हेच्या फुडें आमी करपाक वोगी फाटीवर रावचे ना. खंयचेय परिस्थितीक हे अमेंडमेंट परत येवपाक येना आनी तुजे नवीन कायदो अजिबात नाका. जो कायदो टेनन्सी एक्ट 1976 आसा तोच कायदो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. 8 ऑक्टोबर 1976 टिलर डे प्रमाणे जे आमकां रायट्स मेळ्ळे तेच रायट्स मेळपाक जाय. तो पर्यंत आमी कूळ मुणकार वोगी रावचे ना अशें आमी ताका सांगूंक सोदतात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. बांदकाम वेवसायिकांचे कृपे खातीर नगर नियोजन खातें धडपडटा. तातूंतल्यानूच मागीर पणजे शार बाह्य आराखडो निर्माण जाला. गोवन्स अगेन्स्ट पीडीएन आरोप केला. पीडीए तयार करतना कसलेच कायदे कानून पाळूं ना. सगळें बेकायदेशीर जालां अशें संघटनेन मुखार म्हळां. मंत्रिमंडळाची मान्यताय नाशिल्ल्यान पीडीए स्थापन करप घटनाबाह्य आसा अशें गोवन्स अगेन्स्ट पीडीएचो निमंत्रक आर्थूर डिसिल्वान सांगलें. नगर नियोजन खात्याच्या बसकेतय हे विशीं निर्णय घेतिल्ल्याचे पुरावे ना. टीसीपी मंडळाची 161वी बसका जावंकच ना. अशें आसतना बसकेचो अजेंडा मंडळाच्या वांगड्यां मदीं वांटलो असोय आरोप ताणें केला. अशें कळून येयलां की procedure itself was faulty. So, and these lapses were pointed out by the CM on the 30th of December 2017. Notification already declared zalo. पण CMan objections हाडला as far as procedures are concerned on 30th. So, TCP department जे पळय करता ते आपणाच्या फायद्या पासत करतालो आनी इतलो बोबाव कित्याक आशिल्लो, इतलो बेगीनचे बेगीन कित्याक करूंक जाय आसलें, हें एक व्हडलो एक प्रश्न जाल्लो आसा. हातूंत कांय सुदारणा करपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें. अशें आसूनय टीसीपी मंत्र्यान नवी पिढयेची अधिसुचोवणी काडली अशें डिसिल्वान सांगलें. आमी सांगूंक सोदता टीसीपी मिनिस्टर तुमचे पळय तुमी पळय टू इम्प्रूव दी फंक्शनींग ऑफ द टीसीपी डिपार्टमेंट तुवें 3 CTPs केले. एक केलो प्लॅनिंग, एक केलो एडमिनिस्ट्रेटीव आनी एक केलो तुमी लँड युजाक. पूण हें करून सुद्दां हे जे पळय CTPs पळय आशिल्ले ते दे वर नॉट इन नॉलेज ऑफ द प्रोसिजर्स दॅट हॅव टू बी फॉलोड वेन फॉर्मिंग अ PDA. Now he makes this notings on the 14th of January 2018. But notification is already out. तर हाचेर आमकां कळटा की टीसीपी मिनिस्टर is bypassing the honorable CM in doing things which is actually the government's prerogative. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. सध्या दर्या खवळ्ळेलो आसा. मोठी मोठी ल्हारां मारता. नुस्तें मारप्यांक आनी दर्यावेळेवयल्या लोकांक हवामान खात्यान मातशें शादूर रावपाचो सल्लो दिला. तशेंच केरळ ते महाराष्ट्र मेरेन नेटाचो वारो व्हांवतलो. छत्तीसगडांत कमी दाबाचो पट्टो निर्माण जातलो अशें हवामान खातें शिटकायता. उत्तर गोंयान 1830 मिलीमीटर आणि दक्षिण गोंयान 1537 मिलीमीटर पावस पडला अशी माहिती हवामान खात्यान दिली. आता मेरेन सुमार 1676 मिलीमीटर पावस पडला. आता मेरेन 9% चड पावस पडला. Presently there are 2 systems that are capable of affecting the weather over Goa. One is offshore trough that is from Maharashtra to Kerala coast, and there is another circulation or a low pressure area that is over Chhattisgarh now. So these 2 systems can affect the weather of Goa. Considering that, we have given isolated heavy rainfall warning for the coming 2 days, and there is no other warning after that. And the rainfall activity is supposed to pick up after maybe a week because there is another weather system that is developing over the Bay of Bengal. So presently for 48 hours this present system of weather is going to continue and we may get isolated heavy rainfall. फुडल्या 2 दिसांत नुस्तेकारांनी दर्यान भितर वचपाचें ना असो इशारो हवामान खात्यान दिला. There is a set of fishermen warning that is issued for 48 hours till the 11:30 night of 19th July. There is chance of high waves reaching up to 3.5 to 4.5 meters along with wind that is reaching up to speed of 55 to 60 km per hour.
that is going to affect the coastal side. Particularly waves will be affecting the coastal side and the wind will be in the open seas. So fishermen are advised not to venture into open sea or along the coastal line considering these situations. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मडगांवात एकल्याक मरसर बुडयलो. ह्या हल्ल्यात धारदार शस्त्रांचोय वापर केलो. पिडिताक गोंय वैजकी रुग्णालयात भरती केला. थंय तो मरणाकडे झूज दिता. 6 हल्लेखोरांमदल्या 5 जाणांक सध्या अटक केल्या. सगळे कर्नाटकांतले. पुलीस म्हणटा हे गँग वॉर. ही घडणूक आयतारा सकाळी जाली. 6 जाणांनी मेळून मकबूल खानाक तोपलो. ताका बांबळे व्हरचो पडलो. ताची स्थिती खूप गंभीर आसा. पुलिसांनी बेगोबेग कारवाय करून 4 जाणांक धरले खरे, पूण 2 जण अजून फरार आसात. पुलीस सांगता ते प्रमाण हे सगळे हिस्ट्री सीटर. 6 persons. There is namely Raja Talwar, Tiger Raja, one Vipul, one Gokul, one Pandey, and one Sadiq, who assaulted one Maqbul Khan near fire station Ake with a chopper and sustained him grievous injuries on head, left side of stomach and left shoulder. So in this connection we registered the offence and we started our investigation. So after committing the crime, all the 6 accused absconded and were underground. My team headed by Suraj Gaons, LIB staff Gorakhnath Gaons and Bablu Zore proceeded to the Elapur and managed to nab the 3 accused who were there at Elapur. That is Raja Talwar, one Vipul Pattari and Sadiq Ahmad Sheikh. So along with these accused, one more person was detained, that is Damodar Janappa Naik, who was accompanying him, and they disclosed that he was also involved in the said crime. So we detained all the 4 accused persons and brought them at the police station and placed under arrest. So now 2 more accused are remain, that is Unman and Gokul. So we will arrest them very soon, and we will from this arrested accused, our investigation is in progress to recover the weapon used for the assault. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.